कळंगूटचे लोक ह्या फावट विचार करून बरे काम करपी उमेदवारांक निवडून दितले। कळंगूट मतदारसंघात परिवर्तन घडोवन हाडटले जाल्यार पंचायत गरजेची आसा। हांगासरलो लोक पर्यटनाचेर जगतात, ताका लागून लोक स्वताची उदरगत करपाक कळंगूटात परिवर्तन हाडटले अशें आमदार मायकल लोबो हांणी म्हळां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। लोक डिसाइड करतले। आम्ही म्युजिकल चेअर करपाचे ना। All 11 members will have to work together to give good means do good work for the people of Kalangut. कित्याक हिंगासर ट्युरिस्ट येता इतले की वी हॅव टू डू जस्टिस। ह्याच ट्युरिजमाचेर सगळे लोक जगता हिंगासर। 95% people of this village they live on this money of the tourists who are coming here. Tourism directly or indirectly they are benefiting. So what is required for this village to be self-sustained? यांच्यानी करपाक जाय। आमचे इलेक्टेड मेंबर्स जे आहा पळय सगळे रिसॉर्टांचेर म्हाजेर डिमॉलिशन ऑर्डर आहा। 12 वर्सां 11 वर्सां जाली हॉटेलां बांदल्या। आमी हॉटेलां चलयता, आमी पयशे दिवंक ना म्हणून आमचेर तेन्नासून केसी चालू। सो जो कोण पयशे दिना तेजे लायसन रिन्यू जायना, ही परंपरा आहा। आनी हे भायले लोक जे गोंयांत येवन बिझनेस करता, दिल्लीकार, बॉम्बे, बेंगलोर, पुना, तेंकां हॅसल नाका, तेंकां केसी नाका। ते आपले तुका वर्साचे वर्सा हेंकां बक्षीस दिता। हे हांव एलिगेशन करिना, दिस इज द ट्रूथ। यू कॅन गो अँड चेक इन द मार्केट। विदाउट मनी दे डू नॉट डू एनी वर्क। आनी म्हाका दिसता ग्रासरूट लेवलाचेर करप्शन जावप हें बंद जावपाची आयज गरज आसा। आनी हे जे सजमता दॅट द होल विलेज बिलोंग्स टू देम, नथिंग बिलोंग्स टू देम, दे आर टेम्पररी पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल। आतां 11 तारीख जे आहा लोकांक आतां सगळे कळ्ळें आहा, हिंकां लोक घरात धाडपाचे आहा।